विषय जयल बाब आसा तो हायकोर्टान घेतलो आनी जो म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचो. तातूंत भितर परत जे आमी उलयता पळय सरकारी अधिकारी तांचेर काल बडी पडल्याच की इल्लिगल तुगेली जी आस्थापनां आसात तांकां उदकाची लायटीची कनेक्शनां कशीं मेळटात काय म्हण. आनी ही गोंयभर कितली आसात. हे जी मोहीम हायकोर्टान घेतल्या ताका दिसता पयलीं म्हळ्यार आमी सारको सलाम मारपा जाय. कोणच करपा नाशिल्लो ते कोर्टान आज हातांत घेतला आनी ते लॉजिकल कंक्लुजनाक पावचें इतलीच अपेक्षा आमी गोंयकार म्हणून दवरपाक शकतात. बट हे हाजी विस्कटावणी तुमी कशी करतात? See, Pramod, first of all, it is a wonderful thing. It's really, we should be thankful to the High Court to come in at a time when आमची इतली illegalities वाढल्या की wherever you see it, you know, and authorities are just looking the other side, you know, authorities are hand in glove. आता how the court will proceed with this is a different issue. I mean, it's because it's a extensive across Goa exercise. You know, if you are going to identify illegal structures across Goa, then ते खूप भयानक जातले सारखे भरपूर वाट्यातले. Now the point here is that the High Court has also mentioned that who has given these water and electricity connections. आणि त्याच्या भितर पळोवपाक गेल्यार तो सगळे उगते जाता. If because every time your local body is involved in giving you clearances, तितून भितर आनी कोण लागना तुका. So that means the panchayat is directly involved or the local municipality is directly involved in giving these grassroots. Yeah. So idun bidar finally the court, I feel that the court should take this step ahead and hold accountability to all these people who are bring them to justice, because then because of this kind of people. So and how do you undo this? How do you undo this? Because then you've given a legality to this kind of illegal structures in terms of water connection and electricity connection, and how do you undo this? That's a bigger mess which you are facing. No, it was sado issue. I look at it from a little bigger perspective. Now this illegal construction itself is a big canvas. Just to say ki गोंय भर जर आमी खरेंच लिस्ट काडपाक गेले म्हाका दिसता तुगेली लायब्ररी भरतली, सामकी लायब्ररी भरतली लिस्टानच. हे कशें जाणा लोक की रस्त्यार तुगेले खड्डे पडिल्ले आसतात, बरोबर. तो रस्तो 3 म्हयन्या पयलींच केला हें सगळ्यांक खबर आसता. ज्या PWD इंजिनियरान ताजेर सायन मारलो पळय तोय त्याच रस्त्या वयल्यान वता खड्डे पडिल्ल्या. पूण तो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक केन्नाच विचारना आपूण जावन की बाबा 3 म्हयन्या पयलीं आपणें सायन मारिल्ली तुवें काम केलं म्हणून आनी तूं आपल्या कडच्यान बील घेवन गेल्लो, ह्या रस्त्याचेर खड्डे कशे पडले हें तो PWD इंजिनियर केन्नाच विचारना. एक दीस तूं वचून ती बातमी करता, लोक उलयतात, बोवाळ जाता. मागीर जयल बाब तुमी बातमी छापतात, मागीर त्या बातमेची कटींग येता, बोवाळ जाता. मागीर कोण तरी मंत्री जागो जाता आनी तो म्हणटा की हें कितें. तो मागीर त्या PWD इंजिनियराक विचारता, अरे हें कितें. मागीर तो PWD इंजिनियर जो सदांच त्या रस्त्या वयल्यान वता पूण ताका ते खड्डे दिसनात जाचेर आपणेच ताणें सायन मारल्या की रस्तो बरो जालो म्हणून, तो मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस म्हणून काडटा. हेंय प्रकरण तसलेंच न्ही. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसता, तुका दोळ्यांनी दिसता पूण तूं कांयच करना. मागीर तूं ताका लायटीचें कनेक्शन दिता, तूं कांयच करना. तूं उदकाचें कनेक्शन दिता. एक दीस तुका हायकोर्ट विचारता, अरे हें कितें. मागीर तूं नोटीशी काडटा. हें कुड्डे भेड्डे काय तुगेले पिशे. आतां चुकती कितें कॅटेगरी आसल्या तूं सांग म्हाका. हांव सामान्य गोंयकार, हांव सामान्य गोंयकारांचे प्रश्न विचारता. सरकाराच्यो ज्यो सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आहा वा सरकाराचे स्वताचे डिपार्टमेंट्स आहा ही खंय तरी फेल केल्या आनी कंप्लिटली फेल केल्या. म्हणून सामके एंड पॉयंटाक पावल्या उपरांत हायकोर्टान ही गजाल आपल्या हातांत घेतल्या. आनी हायकोर्टान सद्या कितें करता, कालच्या हियरिंगाक ते पंचायतची ड्युटी कितें, पंचायतच्यो पावर्स कितें, मागीर म्युन्सिपालिटींतले नगरसेवकाची ड्युटी कितें, तेंचे पावर्स कितें, सरपंचाच्यो ड्युटी कितें, तेचे पावर्स कितें, हेजेर बारीक बारीक डिस्कशन करपाक लागले ते. आनी हेजेर डिस्कशन करता म्हणजे ते सारके श्री गणेशा वयल्यान स्टार्ट केला हेंच्यांनी, बाबा हेंचे पावर्स कितें ते खंय चुकल्या. सो म्हाका ते दिसता अशें डायरेक्शनान वयता की कोर्टाकूच आतां SOP डूज एंड डोंट तेंकां ते डिपार्टमेंटाक दिवचे पडटले. कोर्टूच काडून दितलो बाबा हे अशें अशें करप आनी हेंचेर कितें आहा ती एक्शन घेया म्हणून. म्हळ्यार ज्यो गजाली कॉमन सेन्साच्यो आसतात त्यो सुद्दां कोर्टाक सांगच्यो पडटल्यो. जो कॉमन सेन्स तो सेन्स तुमकां ना म्हणून आमी हे ऑर्डरी भितर घालून तुमकां दिता म्हणून.
असं चालना ती परिस्थिती. बरोबर. आणि एक तेंच्यांनी एक गजाल नोट केली ती हेल्थ एक्टा अंडर डायरेक्ट मागीर ते कोणी कितें जावं इलिगल सुद्दां आसूं ताका वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपाक जाय अशें ते पयलीं चलतालें. त्या माध्यमांतल्यान खुबशे जाणांक ही कनेक्शनां मेळ्ळ्या. आतां ते कायद्यान चेंजीस जावपाच्यो आसा, कितें तरी टायटनिंग करपाचें आहा तें. पूण तितूंतल्यान खुबश्यो अश्यो गजाली जाल्या आनी एकदां ते इलिगल जाले की तेजेर मागीर कोण केन्ना खंयचीच पंचायत वा म्युनिसिपालिटी वा TCP म्हणा म्हणजे केन्नाच एक्शन घेवपाक वचना इलिगल कन्स्ट्रक्शन. मागीर तांकां आधार कार्ड दितात, आधार कार्ड मागीर दिता, इलेक्शन कार्ड दितात आनी मागीर ती वोट बँक जाता आनी ते वोट बँकाचे वाटेर वचपाची कापासतात खंयचेच पॉलिटिशियन आसना. म्हणून आज आमी हायकोर्टाचे उपकार मानपाक जाय की जोयल बाब ही केस घेतली म्हणून. हे कितें जोयल बाब, आमी सरकारी अधिकाऱ्या वयल्यान सुरवात केल्ली. आतां आमी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कॉमन सेन्सा विशीं उलयतात की तांकां दोळे मुखावेली गजाली दिसनात, त्यो कोणे तरी विचारचे पडटात, विचारल्यार मागीर ते करतात. हे कितें कुड्डे भेड्डे कितें काय पिशे. आज 4थी कॅटेगरी खातीर हांव आय अपील यू इफ देर इज अ 4th कॅटेगरी प्लीज टेल मी म्हणून. कितें जालां प्रमोद, एट अ टायम वेन आमी आतां म्हणटा ग्रास रूटाक गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू एनक्रोच इन टू द पावर्स ऑफ द ग्रास रूट. एक जे हे फेलियर जो आसा हो इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द ग्रास रूट बॉडीज वेर दिसता म्हाका की जो पावर तेणी हें करूंक जाय आशिल्लो, जस्टिफाय करूंक जाय आशिल्लो, दे हॅव डन अ फेअर जॉब. ह्यो इलिगलिटीचेर दिसता की समवेर देर इज अ फेलियर इन द सिस्टम की तो आमकां रेक्टिफाय करचोच पडटलो. आनी थँकफुली द कोर्ट हेज टेकन इट ओवर, टेकन द ओनस ऑन इट सेल्फ. सो आतां क्वेश्चन मार्क इज अगेन हांवें म्हणलें तशें की फेलियर जालो तो बरो आसा, हेज्या फुडें बरें जातलें आनी हो कसो आमी आतां हें करूंक शकता, मिन्स लायक रेक्टिफाय करूंक शकता. आतां वॉट एवर रॉंग हेज बीन हॅपन, वॉट एवर इलिगलिटीज हॅव बीन हॅपन, हाव डू यू अनडू इट. कसो तूं हें करतलो. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू इट देन यू हॅव टू डू इट अक्रॉस द स्टेट. इट इज नॉट, यू कांट डू इट selectively maybe on Porvorim and all. So it's a massive exercise. Yes, the failure is very very clear. हे जे तूं सांगता तशें की people have or authorities have just looked the other way आणि for some reason whether we can't specify whether there is corruption here or maybe a goodwill, whatever it is, but कांय कारणां लागून तेणी ती दिल्या. All sanctions, all licenses have been given just even despite knowing the fact that it is an illegal structure. And this is not the first time. I mean, Anjuna, you have seen so many cases. The High Court has come in and said that तू हें कर म्हण, सील कर म्हण सांगला, seal government sangla structures. Then you have said that okay, demolish certain structures and all. Till now structures have not been sealed. खुबशीकडे आमकां नॉन गोवन सापडटा अशें करता आसतना मागीर तांकां आधार कार्ड हें कार्ड हितून न्हू ह्या केसींतल्यान एक जातलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी पार्टी आनी ते आपलो जो एक एजेंडा घेवन आपलें जे एक मिशन घेवन वयता पळय न्हू तितून ह्या केसीन तेंचें मातसो हें तेंचो जो विचार आहा एजेंडा फुलफील जातलो असो दिसता म्हाका. खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो ते उलोवन दाखयता. पण हितून भितर भायले आनी भितरले पण कोण ना. Govans also involved and non-Govans also involved in illegalities. Structures do not belong exclusively to non-Govans. They also belong to Govans. Encroachment चडशे I always say this, money, corruption and illegalities are secular म्हणून. Yeah. ताका धर्म जात बी कांय लागना सामकें. ह्या बाबतींत सगळे जाण सगळे एकाच माळेचे मणी कशे वागतात.